गोयचे नगर नियोजन मंत्री विजय बाब सरदेसाय, गोयची फर्स्ट पयली विधानसभेतले आमदार सातात्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आणि ओपिनियन पोलाचे फुडारी त्योतोन बाब पेरे, दालगा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष तोमाझीन कार्दोस सर, M.K. शेख सर, म्हजो इश्ट सेल्सो बाब फर्नांदीस, म्हजो इश्ट विन्सी बाब काद्रूज, वासा कारवालो, मॅडम आयली आणि हांगा जमिल्ले सगळे मानेस्त, हांव पयली सरकाराक स्पेशली हांगा नगर नियोजन मंत्री आमच्या मजगती आसात विजय बाब सरदेसाय, तांकां एक विनंती करता की पणजे जो ब्रिज येता त्या ब्रिजाक आमी दोतोर जॅक सिकेरा हे नाव दिवचें अशें म्हाका मनापासून आनी तांणी ते सरकाराक तांणी ते करून घेवचें आनी ते करतले अशी हांव आस्त बाळगितां। कारण ब्रिजाक नांव दिवपाचें कारण मुखेल कारण म्हळ्यार दोतोर जॅक सिकेर हे पणजेचे पयले आमदार, हांव पणजेचो आनी आमकां पणजेकारांक ती एक व्हड अभिमानाची गजाल आसतली जर तुमी त्या ब्रिजाक, जो नवीन ब्रिज आसा ताका दोतोर जॅक सिकेराचें नाव दिलें। कारण गोंयांत अशी एक पयलींच्यान परंपरा जायत आसा जाल्या सुटके उपरांत सगळे कोण कोण भायले तांची नांवां दितात, आमी आमचे प्रत्येक कितेंय जावं दिता भायल्यांची नांव दितात, आमच्या गोंयकारांची नांवां आमी कित्याक दिना? आमच्यो वास्तू, आमच्या गोंयकार येदे व्हडले गोंयकार जावन गेले, जायतीं नांवां आसात इन द फील्ड म्युझिक आनी ड्रामा, फिल्म्स, स्पोर्ट्स, जायते नामनेचे गोंयकार जावन गेले, पूण तांची नांवां आमकां खंय दिश्टी पडना। जे स्टेडियम आसा ताका हांगा जे बांबोळे आसा ताका अँथनी गोन्सालेसाचें नांव दिवं येतालें किंवा आनी हेर गोंयकारांचें नांव दिवं येतालें, पूण तें दिवना। आतां ही तरी विनवणी तुमी मान्य करून घेतल्या अशें म्हाका दिसता, कारण पणजेचो आमदार आनी पणजे ब्रिज जाता, पणजेच्यान ब्रिज सुरवात जाता आनी जॅक सिकेरान एक ब्रिज तयार केलो आनी आमकां गोंय वाटायलें। हांव जॅक सिकेरच म्हणना, तातूंत जायते जाण आशिल्ले, तांची सगळ्यांची नांवां हांव घेतलो आनी तुमच्या मुखार आतां ओपिनियन पोलाचो खरो इतिहास कितें तो दवरता। 19 डिसेंबर 1961 that is 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंय पोर्तुगीज राजवटी पासून मुक्त जाले आनी पयलो जो गव्हर्नर जालो, जो मिलिटरी गव्हर्नर आशिल्लो के.पी. कॅन्डेथ, आनी जे ऑपरेशन विजयान गोंयाक मुक्त केलें ताजो तो कमांडर इन चीफ आशिल्लो। सो ताकाच गोंयचो पयलो मिलिटरी गव्हर्नर म्हणून ताची नेमणूक जाली। ताच्या फाटल्यान 6 म्हयन्यांनी 8 जून 1962 ह्या दिसा पयलो सिव्हिलियन गव्हर्नर जालो, पयलो सिव्हिलियन लेफ्टनंट गव्हर्नर जालो। लेफ्टनंट कारण आमचो गोंय, दामाव आनी दीव हे संघ प्रदेश आशिल्ले, युनियन टेरिटरी। सो तुमकू शिवशंकराक अपॉइंट केलो आनी ह्या 2 वर्साच्या काळात म्हणजे 1961 28 डिसेंबर 1961 टू 9 डिसेंबर 1963 हे सरकार केंद्र शासित आशिल्ले आनी कारण गोंयची इलेक्शनां जावन आशिल्ली। 9 डिसेंबर 1963 गोंयच्या पयल्या म्हणजे स्वतंत्र जाल्ल्या गोंयच्या पयल्या विधानसभेची वेंचणुको गोंयांत जाल्यो आनी ह्या गोंयांत वेंचणुको जावच्यो पयलींची मातशी पार्श्वभूमी सांगता। 6 मार्च 1963 ह्या दिसा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची स्थापना जाली पुण्यात आनी ताणी दयानंद बानोडकर हांकां अध्यक्ष केले
तातून वसंतराव नाईक जे तेन्नाचे चीफ मिनिस्टर आशिल्ले, यशवंतराव चव्हाण तेन्नाचे जे होम मिनिस्टर आशिल्ले आणि साबार महाराष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी मिळून हो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हाची स्थापना केली. ताका MGP अशें एब्रिविएशन आसा. शिव हो तांचो सिंबल आशिल्लो. आणि ह्या पक्षाची जर तुम्ही अजेंडा पळयलो जाल्यार तांचो एक मुखेल असो हेतू आशिल्लो पक्ष स्थापन करपा फाटी. ते नांवानच आशिल्लें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष. म्हणजे गोंयचे महाराष्ट्रान विलीनीकरण करपाचो हेतू, मर्जर, आणि मराठी गोंयकारांची मायभास असोय दाखोवपाचो हेतू. आणि जायती कितें तातूंत अजेंडा आसा, पूण हे दोन मुखेल तांचे हेतू आशिल्ले की गोंयांत महाराष्ट्रान घालपाचे. जेन्ना हो अजेंडा आल्वार लोयला ते फुडतात शिंशिणीचो, मागीर दोतोर जॅक सिकेर, नरसिंह दामोदर नायक आणि हेरांक तांच्या वांगड्याक कळ्ळें की असो असो अजेंडा आसा म्हणून ताणें डिसायड केलें की ताणें ठरयलें की आमचो असो गोंयकारांचो गोंया विशीं चिंतणारो, गोंयकारपण राखून दवरणारो असो एक पक्ष जाय. आनी ताणें नांव दवरलें युनायटेड गोवन्स. हाची पक्षाची स्थापना केली, ताका UG पार्टी म्हणून जी फामाद जाली. सो ताजो फाउंडर आशिल्लो आल्वार लोयला ते फुडतात. हाका आमी केन्नाच विसरपाक शकना, पूण चडशे आमी ताका विसरतात. पूण ह्या फोटो भितर ताचो फोटो आसा, ते बरें दिसता. सो दोतोर जॅक सिकेराक तांणी प्रेसिडेंट केलो. 13 सप्टेंबर 1963 ह्या दिसा UG पक्षाची स्थापना जाली. आणि तातूंत भितर एकूच बायल मनीस आशिल्ली, श्रीमती उर्मिंदा मास्कारेन्हस लिमा लैता, जी एकूच बायल मनीस पयल्या विधानसभेत आशिल्ली. मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी ती रिप्रेझेंट करताली. 9 डिसेंबर 1963 ह्या दिसा गोंयांत, मुक्त गोंयांत पयल्यो विधानसभेच्यो वेंचणुको जाल्यो. आणि तातूंत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक 14 सीट्स मेळ्ळी. 14 सीट्स मेळ्ळी आणि UG पक्षाक 12 मेळ्ळी. दोन इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्स गजानन रायकार आणि जयसिंगराव राणे हे तांकां जॉइन जाले आणि तांचो टॅली जालो 16 आणि UG पक्षाचो 12. सो UG पार्टी ही ओपोजिशन पार्टी जाली. आणि 20 डिसेंबर 1963 ह्या दिसा श्री दयानंद बांदोडकर, ताका भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणटात, भाऊ म्हणटात, तांकां गोंयचे पयले लिबरेटेड गोंयचे पयले मुखेलमंत्री पद फावो जालें. जेन्ना ते मुखेलमंत्री शपथ ताणें घेतली काबो राजनिवासान दोनापावल, तेन्ना तांच्या बरोबर टोनी फर्नांडीस आणि सांगेचो कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि विठ्ठल सुब्राय करमली कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हे दोन्ही आमदार तांणी मंत्रीपदाचो शपथ घेतलो. तर 3 जाण मिनिस्टर आशिल्ले. बांदोडकर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, टोनी फर्नांडीस एग्रीकल्चर मिनिस्टर आणि विठ्ठल सुब्राय करमली एज्युकेशन मिनिस्टर असो शपथविधी घेतलो. आणि तेन्ना जेन्ना भाऊ मुखेलमंत्री पदाची शपथ घेतली तेन्ना तो इलेक्टेड MLA ऑफ फर्स्ट असेंब्ली नाशिल्ले ते, कारण भाऊन असेंब्ली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करून नाशिल्ली, ताणी वेंचणूक लडोवन नाशिल्ली. पूण तांकां तांचे शपथविधी जालो. आणि मागीर वसंत वेलिंगकर हो मडकयचो आमदार, ताणें आपले सीट रिजायन केलें आणि इन अ बायपोल पोटनिवडणुकीन भाऊ थंय मतदारसंघात, मडकय मतदारसंघात जिखलो आणि तो MLA कायद्यानुसार MLA विधानसभेचो जालो. 9 जानेवारी 1964 ह्या दिसा पयलें अधिवेशन जालें आदिलशाह पॅलेसान. ओपोजिशन लीडर दोतोर जॅक सिकेर, मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर आणि तातूंत 30 आमदार तेन्ना, कारण तो संघ प्रदेश आशिल्लो, युनियन टेरिटरी. 28 आमचे गोंयचे आणि 1 दमण आणि 1 दिवचो.
सो विधानसभेचे कामकाज सगळी सुरू झाले आणि असे चलताले. तातूंत दोन सामकी टावरिंग पर्सनॅलिटीज आशिल्ल्यो. एक म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकर आणि दुसरो दोतोर जॅक सिकेर. हे दोघी जण असेंब्लीन एकामेकाचे कडेन झगडटाले, पूण असेंब्ली जातकीर नुस्तें गरोवपाक वताले, एकामेकाक वेंग मारताले. तांची फ्रेंडशीप सामकी घट आशिल्ली. म्हणजे पॉलिटिकल डिफरन्सेस कितें आसूं ते आपले पर्सनल हातूंत भितर ते हाडनाशिल्ले. सो ह्या 30 MLAs भितर पयलीं सांगिल्ल्या प्रमाण एकूच बायल मनीस आशिल्ली, उर्मिंदा मास्कारेन्हस लिमा लयता. 22 जानेवारी 1965 हांव अशें मानता की गोंयच्या इतिहासांतलो एक काळो दीस. कारण पुंडलीक सगूण नायक हो शिरोडेचो आमदार MGPचो ताणें एक थाराव मांडलो विधानसभेन. तो थाराव असो आशिल्लो की गोंय हे महाराष्ट्रान विलीन जावचें. आनी सगळ्या MGPच्या फुडाऱ्यांनी ताका ताळयांनी त्या रेझोल्युशनाचें स्वागत केलें. आनी UG पार्टी दोतोर जॅक सिकेरा उबो रावलो विधानसभेन आनी ताणें व्हडलो गदारोळ, व्हडलो बोवाळ घालो की हो थाराव आमी कशेंच मानून घेवचे ना म्हणून. ताची ती टावरिंग पर्सनॅलिटी आनी ताचें तें वक्तव्य, ताची वक्तव्य करपाची शैली, हातून सगळे ताणें सामको बोवाळ केलो. हो एक ताचो प्रोटेस्ट आशिल्लो की गोंय हे महाराष्ट्रान विलीन केन्नाच जावपाक जायना. मागीर गो बॅक डेप्युटेशनिस्ट म्हणून दोतोर जॅक सिकेरान मुवमेंट सुरू केलो. कारण बांदोडकर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बांदोडकरान डेप्युटेशनिस्ट हाडले महाराष्ट्राचे आनी ते सरकार चलयताले. तुम्ही आमकां हांगा नाका, तुम्ही वचात म्हणून ताणें आनीक मुवमेंट केलो दोतोर जॅक सिकेरान. आनी मागीर ह्या मजगती पुरुषोत्तम बाब काकोडकार हांचो नेहरू तेन्नाचो पयलो पंतप्रधान, मागीर लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी हांचे कडेन बरे संबंध आशिल्ल्यान पुरुषोत्तम बाब काकोडकर तांकां मेळटाले. आनी हो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो ताणें अजेंडा तांकां कळीत केलो की अशें जावपाक शकता की असो थारावूय पास जाला की गोंय महाराष्ट्रान मर्ज जातलें. सो कितें तरी आमी करून हें करपाक जाय, स्टॉप करपाक जाय. तेन्ना ओपिनियन पोल हो शब्द येवं नाशिल्लो. सो तेन्ना हो थारावाचें ताणें ताका सांगलें. आनी मागीर दोतोर जॅक सिकेर, ताचे वांगडी आनी जायते जाण इंदिरा गांधीक मेळ्ळे आनी तांणी हो प्रश्न तांच्या मुखार विथ अ व्हेरी स्ट्रॉंग कन्विन्सिंग प्रावेस, ताका एक कन्विन्स करपाची शैली जी आशिल्ली दोतोर जॅक सिकेराक, ताणें इंदिरा गांधीक सांगलें. ते फोटोग्राफ्स आसात की हो प्रश्न सोडोवपाक जाय, आमकां गोंय महाराष्ट्रान विलीन जालें नाका. इंदिरा गांधीन ते मानून घेतलें, पूण ती कन्फ्यूज आशिल्ली कशें म्हणून हें जातलें, आमकां कितें अधिकार आसा. तेन्ना होम सेक्रेटरी केंद्रीय सरकाराचो LP सिंग हाणें हो प्रश्न आपूण ताणें इंटरव्हेन्शन केलें आनी ताणें तिका सांगलें आमी ओपिनियन पोल घेवया. तिणें म्हणलें की ओपिनियन पोल आमी केन्नाच घेवना. हो फर्स्ट असो ओपिनियन पोल गोंयच्याच न्ही भारताच्या इतिहासान फर्स्ट असो ओपिनियन पोल, रेफरंडम, पीपल्स वर्डिंग. सो केन्नाच घेवना. पूण ओपिनियन पोल हें जें नांव आसा तें LP सिंगान दिलें. आनी मागीर तांणी ठरयलें की हाचो कायदो अमलान हाडपाक जाय, की अशें प्रोविजन करपाक जाय की ओपिनियन पोल घेवपाक पॉसिबल जावपाक जाय. सगळ्यांनी तें मानून घेतलें आनी तेन्नाच्यान एक व्हड असो मुवमेंट सुरू जालो. आनी ह्या मुवमेंटान जायते ग्रूप आशिल्ले, जायते फुडारी आशिल्ले. तातूंत भितर एक असो ग्रूप आशिल्लो जो राष्ट्रमत ग्रूप. तातूंत राष्ट्रमत ग्रुपान एडवोकेट उदय भेब्रो, चंद्रकांत केणी, जनार्दन फळदेसाय, मागीर रवींद्र केळेकार सगळे तातूंत बरयताले, लेख बरयताले. अदोगाद उदय भेब्रो ब्रह्मास्त्र म्हणून एक सत्र बरयताले गोंयकारां मदीं जागृताय करपाक की गोंय कशें महाराष्ट्रान विलीन जावपाक जायना म्हणून. हाचो आमकां व्हड नुकसान जातलें, आमची अस्मिताय नश्ट जातली, आमचे गोंयकार काबार जातले. ते ब्रह्मास्त्र अशें बरयताले सदर तातूंत.
सो हो एक ग्रुप आशिल्लो. दुसरो ग्रुप आशिल्लो यूजी पार्टीचो, तातूंत डॉ. जॅक सिकेर, ऑर्लांड सिपेरा लोबो, उर्मिंदा मास्कारेन्हस लिमालयता, जायते जाण जेएम डिसोजा, नरसिंह दामोदर नायक असे सगळे आशिल्ले. काँग्रेस ग्रुप आशिल्लो जो पुरुषोत्तम काकोडकरांचो. मागीर शाबू देसाई कुंकळ्ळेचो, ताणे क्रांती ज्योत, मशाल ज्योत शांतादुर्गे कुंकळकर्णीच्या देवळांत ताणें वचून प्रसाद घेतलो. तिणें ताका कौल दिलो. तिजो फोटो ताणें पालखेंत बसून फूल पेडणे टू काणकोण अशी क्रांती ज्योत फूल भोंवलो लोकां मदीं जागृताय करपाक की तो पयलीं सुटके झुजारी आशिल्लो, आझाद गोमंतक दलाचो मेंबर आशिल्लो, की गोंय हे महाराष्ट्रान विलीन कशें जावपाक जायना म्हणून शाबू देसायान भरपूर प्रयत्न केले. आनी एक युनिक असो वेगळो असो ग्रुप आशिल्लो तो म्हणजे म्युझिकल ग्रुप. आता आमी म्युझिकल वॉरियर्स बी म्हणून आयकतात. म्युझिकल ग्रुप फादर बिस्मार्क एक म्युझिकल वॉरियर आशिल्लो. ओपिनियन पोलाच्या टायमार न्ही, एक्झाम्पल दिता आता आशिल्लो तो फादर बिस्मार्क, पूण म्युझिकल ग्रुप आशिल्लो जाका जय गोमंतक कला पथक अशें नांव आशिल्लें. आनी ताचो फुडारपण करतालो गोंय शाहीर उल्हास भुंया, जाचें गीत आमी ताळ्यान तें गीत आशिल्लें. मनोहरराय सरदेसायाच्यो, शंकर बाणाऱ्याच्यो कविता ते ह्या म्युझिकल ग्रुपांतल्यान संगीत कार्यावळींतल्यान सादर करताले. ह्या ग्रुपान जायते जाण आशिल्ले. तांचे मदीं एक भुरगो 14 वर्सांचो एन शिवदास हे तातूंत आशिल्ले. आनी जायते जाण आशिल्ले, नवशीकार आनी वेगवेगळे विणा काटकर, स्मृती काटकर, अरुणा भुयाव, उल्हास भुयावाची भयण आनी अशे हेर सगळ्यांची नांव आतां म्हाका एट द मोमेंट याद जायना. सो प्रत्येक गांवांत जर मिटिंगो जाताल्यो अशे पेडणे टू काणकोण सगळ्या गांवांनी हे जय गोमंतक कला पथक वचून गोंयकारांनो जायात जागे अशी मनोहररायाची सुंदर गितां गावन कशें गोंय हे महाराष्ट्रान वचपाक जायना हें आमकां तेन्ना सगळ्यांक सांगताले. हे सगळे ग्रुप जे चलताले तेन्ना जायते जाणांनी तातूंत वांटो घेतला. हातूंत बायलांचोय वांटो आमी विसरपाक शकना. तातूंत व्हिक्टोरिया मामी फर्नांडीस हिणें चिमला, मेर्शे आनी सांताक्रूजच्यो बायलांक एक करून झांसी की राणी जावन पणजेच्या आदिलशाह पॅलेसाचेर मोर्चा घालो. रवींद्र बाब केळेकारान तिका सांगलें तूं जाता तितल्यो बायलांक कापस्ताद जाल्यार घेवन यो, आनी तिणें ती कापस्ताद करून दाखयली आनी मोर्चा घालून कोर्टेड अरेस्ट. ती पेडण्यार गेली आनी तांकां कशे रितीन कन्विन्स केलें तें सांगता आमकां केन्नाय. सुहासिनी तेंडुलकर म्हणून आशिल्ली जिका आपली नोकरी तिका काडून उडयली नोकरे वयल्यान, शिक्षकी पेशा करताली ती सुहासिनी तेंडुलकर. तिचो फोटो आसा, बरे दिसले ते फोटो तिचे पळोवन. रुडॉल्फ डिमेलो आमी विसरपाक शकना. वासुदेव सरमळकर, वासुदेवराव साळगांवकर ताणी फायनान्शियल मदत केली. विजयाबाई सरमळकर, सुलोचना काटकर, शंकर भांडारी, रवींद्र केळेकार, मनोहरराय सरदेसाई, चंद्रकांत केणी, सीपी दा कॉस्टा, सदानंद काणेकर, नुरुद्दीन मवानी, शेख कादर ईशानी शेख, शांताराम मामरे, सेबास्टियान माजारेलो, श्रीपाद धारसे, जेएम डिसोजा, एम बॉयर, अरविंद भाटीकार, नरसिंह दामोदर नायक, त्योतन पेरेरा, जॅक सिकेरा बरोबर आमी ताचे चल्याक व्हडल्या चल्याक केन्नाच विसरपाक शकना, इरास्मो दे सिकेर. आनी अशे साबार लोकांनी गोंयांत हो मुवमेंट वेगवेगळ्यो मिटिंगो घेवन तातूंत जॅक सिकेरान 120 मिटिंगो घेतल्यो. उदय भेंब्र्यान गांवां वचून जंय हिंदू मेजॉरिटी आशिल्ली तांकां कन्विन्स करपाक व्हेरी डिफिकल्ट आशिल्लें. सो तो कन्विन्स करपाचो जो रोल आसा तो आमी एप्रिशिएट करपाक जाय. तांणी तांकां कन्विन्स करून कशी मतां ह्या वटेन वळयली. म्हाड्डोळ जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना शंकर बाणाऱ्याचेर फातर मारताले, ते सगळ्या लोकांचेर फातर मारताले. जय गोमंतक कला पथकाची तांकां कार्यावळी करपाक मेळचे फातर मारताले. पूण तांणी आपलें कार्य
मिटिंगो संगीत सगळे चालूच दवरले. ताणी हाडिल्लो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो जो हे आशिल्लो तो झालाच पाहिजे आणि ह्या सायडीतली स्लोगनां आशिल्ली जे एंटी मर्जर आशिल्ली तांची स्लोगनां आशिल्ली नाका आमकां श्रीखंडपुरी आमची शीत कढीच बरी अशी कितलीशीच स्लोगनां ते दिताले. आणि ताणी अमर शेख म्हणून शाही हाडिल्लो आणि तांचे मराठी रायटर्स आणि कितल्योश्यो ते मिटिंगो घेताले भरपूर सगळ्या लोकांक कन्विन्स करपाक की गोंय महाराष्ट्रान विलीन जाल्यार कितले फायदे आसात. आणि ह्या सायडीतले आमचे लोक जे एंटी मर्जर आशिल्ले सगळे फुडारी सांगताले की ते 2 पानाची तांचो सिंबल आशिल्लो रोज आणि ह्या सायडीचो सिंबल आशिल्लो एंटी मर्जर सिंबल आशिल्लो 2 लीव्स. तुम्ही महाराष्ट्रान मर्ज गोंयान जर केलें जाल्यार आमची गोंयकारपण आमची जी गोंय आसा ते नष्ट जातले, ते उरचे ना. एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट सुद्धा न्ही तालुको महाराष्ट्राचो उरपाचो आमचे गोंय. आमचे गोंयचे अस्तित्व काबार करपाक उठिल्ले महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष. फॅक्ट न्ही हो, ही खरी गजाल. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आमचे गोंय काबार करपाक उठिल्ले. आणि भाऊसाहेब बांदोडकरान मर्जराक आपलो सपोर्ट दिल्लो. हे फॅक्ट्स आमी डिनाय करपाक शकना. आणि पेपर काढून आज 5 जानेवारी सुद्धा 1967 भाऊसाहेब बांदोडकर आझाद मैदानाचेर मिटिंग घेता आणि सांगता गोंय कशें महाराष्ट्रान मर्ज जावपाक जाय. मे बी ताका इन्फ्लुअन्स आशिल्लो. वसंतराव नायकाक चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र म्हणटालो वसंतराव नायक गोंय हे आमचे महाराष्ट्राचे. कर्नाटकाचो चीफ मिनिस्टर निजलिंगप्पा म्हणपाक लागलो गोंय हे कर्नाटकाचे. हे दोगांय चीफ मिनिस्टर फायट करताले की निजलिंगप्पा म्हणटालो गोंय हे कर्नाटकाचे आणि महाराष्ट्राचो चीफ मिनिस्टर वसंतराव म्हणटालो की गोंय हे महाराष्ट्राचे. हांकां कितें अधिकार आशिल्लो हे सगळें म्हणपाक? म्हजो जन्म 1967 जावं नाशिल्लो, पूण हांव गोंयकार म्हणून जल्माक आयलो बिकॉज ऑफ ओपिनियन पोल ह्या सगळ्या फुडाऱ्यांक लागून. नाजाल्यार हांव महाराष्ट्रीयन म्हणून जल्माक येवपाचो. म्हाका महाराष्ट्रीयन करपाचो हांकां कितें अधिकार आशिल्लो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो? हांकां कितें अधिकार आशिल्लो गोंयांत महाराष्ट्राक घालपाचो? आमच्या गोंयकारांक आमकां कितें आमचो ओपिनियन ना? आमकां मायभास कोंकणी, आमची मायभास कोंकणी. हांव स्ट्रॉंग कोंकणीवादी. आमची जी मायभास आसा आमच्या आजे पणज्या कडेन आमी कोंकणीन उलयताले. सडनली आमकां सांगिल्लें वतालें तेन्ना की आमची मराठी भास म्हणून. जी भास आमी आमच्या आवय कडेन उलयता ती आमची आवय भास. हांव म्हज्या आवय कडेन कोंकणीन उलयतां, हांव म्हज्या आजे कडेन कोंकणीन उलयतालो. हांकां कितें अधिकार आशिल्लो आमकां महाराष्ट्रान घालपाचो? आमकां गोंय म्हणून एक सेकंड बर्थ रिबर्थ ऑफ गोवा आनी एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र जावन वचपाचे. आमचे गोंय जे इंटरनॅशनली रिनाउंड आसा, इंटरनॅशनली जे सगळे गोंय म्हणटा ते सगळ्यात सामकें फामाद, ते अस्तित्वान आसपा नाशिल्लें. हो मुवमेंट जर जावं नाशिल्लो, ह्या फुडाऱ्यांनी जर आपले टायम मनी सगळे जर दिवं नाशिल्ले, आमी महाराष्ट्राचो एक भाग म्हणून उरपाचे. आमचे गोंयकारपण, आमचे जे अस्तित्व, गोंयची संस्कृती जी आमची आसा, आमची मायभास, जी आमची कोंकणी. जेन्ना हांव म्हज्या भुरग्यांक घेवन स्टुडंट्सांक घेवन पंजाब गेलो, हांव तांचे कडेन कोंकणी उलयतालो, तेन्ना चंदीगडाक पावले तेन्ना ताणें कोंकणी उलयताना ताणें म्हणलें तुमी गोंयचे काय म्हणून. हे ताणें म्हाका कित्याक आयडेंटिफिकेशन दिलें? ही आयडेंटिटी कारण हांव कोंकणी उलयतालो म्हणून. ही आमची अस्मिताय, आमची आयडेंटिटी. ही कोणाक आमी केन्नाच अधिकार दिवपाक जायना नश्ट करपाक. आता तर हो प्रश्न येवपाकूच शकना कित्याक आतांचे सगळे तरणाटे सगळे रस्त्यार येवन हो प्रश्न केन्नाच हाडपाक दिवचे ना. पण जेन्नाचे जे तरणाटे 44% ऑफ द गोवन्स वोटेड फॉर मर्जर विथ महाराष्ट्र and 54.20% of the Goans voted against the merger. I salute. हांव सलाम करता 54% गोवन्सांक कारण तांच्या लागून तांकां लागून आमचे गोंय अस्तित्वान उरलें. तियात्रिस्टांनी भरपूर रोल केला. जे आमचे तियात्रिस्ट आशिल्ले तांणी आपले कातारांतल्यान तांणी आपले तियात्रांतल्यान एम गोंयार सारके तांणी गोंयकारांक उजवाड दाखयलो ओपिनियन पोलाचो, एंटी मर्जराचो. चर्च played a very important role in this. There were so many priests, Kokani writers, Kokani poets. साधे लोक ताणी आपले सामके तळमळीन ते तिडकीन ते ओपिनियन पोला खातीर झगडले. 16 January 1967 was decided as the date. There was a large turnout of voters, mostly women. आणि जेन्ना काउंटिंग सुरू झाले 17 जानेवारी तेन्ना झालाच पाहिजे, सगळ्याक झालाच पाहिजे
पाहिजे म्हाराणी मारपाक सुरवात केली पेडणे बिचोली 70 हाजेर काउंटिंग सुरू जालें तेन्ना आनी अशें सगळ्यांक निर्शेणी आयली आमच्या लिडरांक दोन जॅक सिकेरा सगळ्यांक निर्शेणी आयली की जालें की गोंय हें आतां महाराष्ट्रांत विलीन जालें एंड वी आर अनसक्सेसफुल आनी जेन्ना बाणावले नावेली कुर्तोरी आनी ताचे पयलीं शिवोली जे वोटिंग काउंटिंग सुरू जालें तेन्ना द टेबल्स टर्न आनी 2 पानां जिखली 2 पानां जी ग्रीन ताची ग्रीनरी उरली and on the verdict came out on 19th January 1967 that the 2 leaves have won आणि गोंयकार ओपिनियन पोल जिखले आणि गोंयकार गोंयचे अस्तित्व उरले आमचो संघ प्रदेश उरलो गोंय युनियन टेरिटरी उरली आणि मागीर 30th May 1987 गोंयाक स्टेटहूड प्राप्त जालें असो हो इतिहास आमच्या प्रत्येक स्टुडंटाक 10th स्टँडर्डच्या हिस्ट्री टेक्स्ट बुकान हो आसपाकच जाय हांव बरोवपाक तयार आसा हांवें गोवा बोर्डाक लेटर केल्लें की हो हिस्ट्री आसपाक जाय म्हणून ही हिस्ट्री आसपाक जाय कारण 10th पर्यंत ओपिनियन पोलाचो हिस्ट्री भुरगे शिकना स्कुलान हो टॉपिक ना आमी 12वेच्या हाचेर हांवें बरयलो तो बट इट इज जस्ट अ पॅम्पलेट ती अटॅच करतात 12वेच्या भुरग्यांक आणि आम्ही फर्स्ट इयर बीए थर्ड इयर बीए चे सगळे सिलेबस एमएच्या हातून इंट्रोड्यूस केला ओपिनियन पोल टॉपिक पण स्कूल लेवलार ना जे सिकेराचो पुतळो असेंब्लीन आसतो आमचो केन्नाच्याय डिमांड आसा तो आसपाकूच जाय हांवें कोणी म्हणलें की जे सिकेराचो पुतळो कारण ही वॉज जस्ट ऑपोजिशन लिडर आमी तो ऑपोजिशन लिडर म्हणून पुतळो आसतो म्हणना तो मनीस ताणे गोंयकारपण आणि गोंयाक वाटायलें महाराष्ट्रा पासून आणि लीडर त्या फुल मुवमेंटाचो लीडर म्हणजे तो यूजीचो लीडर इट इज द 2 थिंग्स एमजीपीचो फेस आशिल्लो बांदोडकर जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आणि यूजीचो फेस आशिल्लो म्हणजे एंटी मर्जरचो फेस आशिल्लो डॉक्टर जॅक सिकेरा सो ती लीडरशिप ताजो पुतळो असेंब्लीन आसपाकूच जाय इट इज आवर डिमांड इट इज आवर राईट आणि ताची ती ड्युटी तो पुतळो आसपाची आणि हो मुवमेंट चालू दवरपाक जाय आणि हांगा आमचे मंत्री आसात ताका सांगता की ताणी हो मुवमेंट जो सुरू केला तो जॅक सिकेराचो स्टॅच्यू असेंब्लीन आसपाकच जाय फक्त दोनच आमदार आणि मिनिस्टर म्हणटात ही गजाल बाकीचे कित्याक म्हणना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष अजून पर्यंत गोंयांत आसा कोणाचो महाराष्ट्रवाद तांच्या महाराष्ट्रात गोमंतकवादी पक्ष म्हणून आसा ते अलाउ करतले आम्ही हांगा सगळे आओ जाओ घर तुम्हारा फ्री फॉर ऑल महाराष्ट्रवादी म्हणजे कितें आम्ही कोण महाराष्ट्रवादी ना आम्ही गोंयवादी कोंकणीवादी आणि एव्हरी इयर म्हणून सुरुवात केल्या गव्हर्नमेंटान फॉर द फर्स्ट टाइम आज पर्यंत 51 इयर्स कंप्लीट जाली खंयच्याच सरकारान सेलिब्रेट करूं नाशिल्ले ओपिनियन पोल हो मोस्ट इम्पॉर्टंट डे जसो लिबरेशन डे इम्पॉर्टंट जसो स्टेटहूड डे इम्पॉर्टंट हो कित्याक साजरो करनाशिल्ले 16th जानेवारी एव्हरी इयर स्टेट वाइड सरकारी लेवलाचेर सुरुवात केली जावपाक जाय हो सामको जावपाक जाय एव्हरी इयर प्रत्येक कॉलेज प्रत्येक इन्स्टिट्यूशन जस्ट लायक 19 डिसेंबर कारण हो एक स्वातंत्र्य लढत दिस इज द रिसर्जन गोवा वॉज सेव्ड फ्रॉम महाराष्ट्र सो हाजो 16 जानेवारी 1967 चो ओपिनियन पोल हो दीस सदांच साजरो जावपाक जाय आणि ओपिनियन पोलाचो जो हे आसा ते महत्व आमचे गोंयकारपण जे आसा आमची कोंकणी भास आसा ती अशीच तिगून दवरपाक जाय आणि जॅक सिकेराचो स्टॅच्यू बेगिनाच्या बेगीन जावपाक जाय आणि हिस्ट्री ऑफ ओपिनियन पोल हो 10th स्टँडर्डचे हिस्ट्री टेक्स्ट बुकान कंपल्सरी येवपाक जाय अशी मागणी करून हांव म्हजें भाशण सोंपयता तुमकां सगळ्यांक देव बरें